तुमचे जे क्वेरीज आसा पळय ते तुम्ही सराकडे बऱ्या भशेन पुटअप करा. सराकडे तुम्ही आयज बऱ्या भशेन पुटअप करा आणि सर म्हणजे तुमचोय टाइम तुम्ही वेस्ट करू नका. आयजूच कितें ते फ्रुटफुल डिस्कशन तुम्ही तुमच्या कडल्यान करून घ्या. फळाच्या मागीर जर एव्हरीथिंग इज गुड एंड वी विल प्रोसीड. ओके आम्ही सॅटिस्फाय असले या पुढे फाल्यां सकाळ तो कितें म्हणटलो हांवें जसं सांगलां एक मातशें इंटिमेट करा बसून उलोवया मागीर सुरू तुम्ही करूया. वतात न्ही आयज. आमी कितें डिस्कशन जालें तें तुमकांय कळोंक जाय न्ही मागीर तो रिपोर्ट तुका नाका मागीर सरान कितें सांगलां तें बोकड सुट्टले 100%. कोणी इन्वॉल्व जावन तांकां भोगतले ते. 109 झाडांचे आमी म्हणटा ते झाडां तुम्ही तांकां परमिशन दिता जावं कोणी येता न्ही तुम्ही सांगा हो एक थारान मॅडम तुमचें डिस्कशन आसा न्ही तेजेर आमकां जाय तशेंच करून घेतलें सरा कडल्यान आनी तुमकां थंयच्यानूच इन्फॉर्मेशन मेळटलें. लोकांक जाय तेच PWD मिनिस्टर करतलो हे म्हाका तरी खात्री ना ते करपा जाय. आतां तूं तो करपा जाय. आतां तूं बायसान उलोव नाका हांगा. तूं जेन्ना तेजे कडेन वयता पळय बायसान उलोव नाका. हांगा स्टेटमेंट रिकॉर्ड जातले. फाल्यां सकाळ तो येवन स्टेटमेंट दितलो तुमचो स्टेटमेंट दाखोवपा ना. त्या खातीर बायस जावं नाका बेश्टो. तो करतलोच म्हणून हे फाटले फावटी तो गुण येता खूब फावटी. आयज कितें जाता मागीर तूं स्टेटमेंट दी. हांगा कितें रिकॉर्ड जाता न्हू. तो फाल्यां सकाळ ढवळीकर दुसऱ्या उलयतलो. ते हांगा येवना केन्नाय. तुम्ही पळयले हा झाडां फ्रॉम तुम्ही जज करपा जाय म्हणजे पयली स्टार्टिंग सदां झाडांचे नंबरिंग जाले सर तुम्ही तांकां फिलिंगाक परमिशन दिवं नाका. ते तुम्ही सराकडे सराक सांगा तुम्ही उलया तिनाक सांगा. कायद्या प्रमाणे तांकां सांगता तुम्ही तुमकांय सांगता मॅम हे फिडिंगाक डायरेक्ट परमिशन दिवं नाका. एक झाडां या झाडांवर मार्किंग केलं म्हणजे फॉल्स आसा आमी तुमकां दाखोवंक शकता. गांवकारांची रिक्वेस्ट तुम्ही मानता झाडां सगळ्यांचे उजेर मार. इतके पॉलिटिकल प्रेशर हांगा. तो एक आमदार पडलेलो पळय हेजो पर्सनल इंटरेस्ट हांगा 45-46 गाडी दी. म्हणा हो एक रिक्वेस्ट झाडां परत मोजूंक जाय. झाडां मोजून वचूंक जाय. हो गांवकारांचो रिक्वेस्ट कित्याक परत परत जावं नाका. ते कोर्ट कितें सगळे तुमचे जे आसात न्ही तुम्ही मोजून ते सगळे तुम्ही सराकडे पुटअप करा. ओके आयज सद्याक पळय आतां तुम्ही आमकां डिस्कस तुमकां हे ना इशू ना. देयर इज नो पॉयंट. काम आम्ही आयज करना. आमकां ऑर्डर आयला की डोंट डू द वर्क टुडे. तुम्ही उलया सराकडे आयज आणि कितें तर तुमचे डिसिजन मागीर आमकां कळया. पूण मॅडम आमी अशें म्हणटा ग्रासरूटार जी परिस्थिती आसा पळय तिवूय तुम्ही स्टडी करपाक जाय. ना आम्ही फाल्यां एक्शन टेकन रिपोर्ट मागतले तुमचे कडेन. तुमच्या दोळ्यान कितें दिसता पळय तो हे करपा जाय न्ही. आय सायटीन कितें दिसता ते पळोवपाकूच जाय. तुम्ही ऑफिसर न्ही. कितली झाडां आसा हे तुमचे थ्रू जावपाक जाय. हांगा तुम्ही पळया न्ही 109 आसा कितें आसा. पुरयला हांगा येयलो तशें कितली झाडां गेली भितर हे कितें म्हणून ऑर्डर नासतना कशें पुरयता हांगा. एक तरी झाडां गेलं मार्क केलं सांगचें न्ही. आनी हांगा फिलिंगाचो प्रश्नूच येना. खंयच्याच ऑर्डरींचो फिलिंगाचें बरयलें एक तरी झाडां मार्क केलं मॅडम पळय हांगा सत्य कितें आसा पळय हे सगळ्यांक खबर आसा. आणि देवाच्या आशिर्वादान म्हाका जाल्यार आनी गांवकारांक दिसता तुम्ही देवाच्या रुपान येवन आमकां कितें तरी सत्य निर्णय दिवं जाय. सत्य निर्णय निर्णय कितली झाडां गेली सगळ्यांक खबर आसा सत्य कितें आसा आनी फोटींग कितें आसा तें. त्याच्या ऑफिसाक वचपाचें ना आमकां. एकूच कितली झाडां पुरयली कोण फोटींग कोण आनी दिशाभूल करता तेकाय देव पळयता. बुक मेंटेन केलं कितली झाडां पुरयली ते सांग. आणि त्याने माती किती घेतली त्याका विचार न्ही. विचार गांवकार त्याच्या ऑफिसान वयतले तो येयल्लो ना न्ही हांगा. तो बरोबर येता ताका चड अशें दिसता ताका चड इंटरेस्ट आहा म्हणून. मॅडम एक तरी झाड गेलं किती झाड गेलं कट करून ना पुरयला न्हू तू माती घातल्या तू माती घातल्या आता तो पुरवना मॅडम तुझे फ्रेंड सांगता तो पुरवना अशाच म्हणटाले फुडें मॅडम गेल्ले आतां तुम्ही उलोवप न्हू मॅडम हे तुम्ही तेजे कडेन मागप बुक मेंटेन करता मागप काय जो मागप तेजे कडेन तुम्ही आयज वचा आणि सराकडे उलया. सराक तुमचे इश्यूज सांगा आणि मागीर आयज आम्ही काम करना हे क्लियर. ऐका म्हणजे हे आयज आम्ही काम करना. तुम्ही वचा आयज सराकडे उलयात आणि कितें ते तुम्ही मागीर निर्णय घ्या. ओके सो सध्या आता आम्ही एकूच हांवें सांगलां तशें आमकां जो सर कितें पळय आतां निर्णय दिता पळय न्हू तो आमी तुमचे कडेन डिस्कस करूंक सोदता बिफोर स्टार्टिंग द वर्क. परत तेन्ना तुमी येतले तेन्ना आमचे कडेन मातशें डिस्कस करा आणि फुडें मागीर प्रोसीड जाला. आयज बरें कोणें माती घातली खबरूच ना. खबरूच ना. मॅडम सांगलें बुक मेंटेन करता
सराकडे ती फीडबॅक ओके फीडबॅक ना सगळ्या मुखार जावनी कितें सगळ्या मुखार जावनी फीडबॅक नाका आमकां सर फायनल न्ही सर कोण न्ही सर सर्वंट तुमचे सारको सर्वंट सर कोणी फीडबॅक नाका आमकां आब्राल जाऊ तुम्ही करतात तो सर्वंट फीडबॅक नाका आमकां सगळ्या उजीर कितें सत्य येवनी एक डिस्कशन जावन फीडबॅक नाका एकू सांगता हांगा माती घालून म्हणटा आतां सांगता झाडां मरोना म्हणटा हे कितें काय फुडलें आमचे सर्वंट कोण येता हे ट्रक कितें आयला हांगा केन्ना बिलिंगाची ऑर्डर ना हे ट्रक आनी जेसीबी कितें आयला हांगा कितली झाडां गेली ती मेन्शन बुक ना मरे आता बाता तुम्ही तिघां वचा आणि सराकडे उलया. आनी ती मातयेचे परिस्थिती हाडपा लावया हाडले न्हू ते शेवाळें ते त्या कामां लावया आणि तुम्ही त्यांच्याकडे डिस्कशन करा कितें ते ओके ओके मॅडम पण आमचे कडेन मॅडम तुम्ही ओके 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 तुम्ही आता डिस्कशन करा सराकडे तिनांक वचा आणि तुमचे कितें ते तुम्ही डिसाईड करा थँक्यू आणि आम्ही मॅडम एक लास्ट सांगता डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट केल्या तुमचे जे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा हे तुमच्यान तुमचे भितरले मिटींग जावपा जाय फाल्यां हांगा लॉ अँड ऑर्डर कितें जालें न्ही जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो सगळ्यांक कित्याक आयज बरें ते पेपरान सगळता स्कूल तुम्ही जर पळयता ते घेवन भोंवता हे सगळें आणि वयल्यान सांगता की जी ऑर्डर दिल्या ती तुम्ही फॉलो करा ऑर्डरीचे अगेन्स्ट आमी सपोर्ट करता लिगल कितें ना करे अरे सोपय नाका जे मनीस सत्य उलयता तेच आमकां आवडटा एज अ सेल्फ इंटरेस्ट कितें तरी भितर हे आसतलें तू रूल असता फॉलो कर आम्ही तेच मागता फोटिंग म्हणून नाका देवा भिवून सांग आता गांव जे सांगता आमकां देवा भिवून सांग एक नाल्ल हाडटा नाल्लार दुरू सांगा गांव आणि तो नाल व्हरोन देवा मुखार दोरी मारवा कडेन समजा खावनी पळय गोल्ड टेलर दोरू न्ही तुका हेची जर कॉल डिटेल्स चेक केले न्ही दीपक सुदेला पळय तेच लागून गांवा खातीर झगडटा ओके थँक्यू मॅडम थँक्यू चला या बस सगळे प्रेस एक घेऊया प्रेसा सांगूया काल ढवळीकर सांगताना आम्ही चारूच लोक आले त्या चार आणि तुझे तोंडान बोलले ते आमचे आता तुम्ही पहिले कशें डिस्कशन जालें तें आणि लोकांनी क्लियरली सांगला की आमकां जो ऑर्डर आसा ती फॉलो करा म्हणून बाबा यो रे यो यो वोटिंग कार्ड आणि पळय सांग 4 जाण काय कोणते तुम्ही पहिली स्टार्ट करा हांव करता बाबा तो 4 जण म्हणतो दाखोय मध्ये 4 जण म्हणतो कितले जण दाखोय मध्ये 4 जण बोकडा येता म्हणतात देवान त्याचे मारू एक रिक्वेस्ट करता स्टार्ट करते पहिले एक प्रूव्ह करूया प्रत्येक जणांनी ऐका माझ्याकडे आता स्टार्ट करून तो म्हणटा आता परत स्टेटमेंट येतो ताका एकूच दाखोवपा जाय आमकां कितें की आपल्या अगेन्स्ट कोण ना कळ्ळें तुका आपलो सगळ्यांचो पाठिंबो आसा आता प्रत्येकान कितें करया प्रत्येकान तांकां मातसो टायम लागपाक शकता पूण आमी कमी उलोवया काल तेंगे सगळे घेतलेले आसा आमी प्रत्येकाने आमी खंय रावता तें सांगुया मागीर ताका प्रूव्ह करूया आमी खंय रावता कितें खंयचें तें सांगुया ताका सुरवात कर यो आज आम्ही उडीर सगळे एक एकटी सांगा मागीर तू उलय सगळे एक एकटी सांगा पयलीं सांग कितें रमेश्वर आज आमी हांगा उणीर जो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जावपाचो आसा थंय आयज कांय ऑफिसर्स बॅनर्स येवपाचे आशिल्ले काम सुरू करपा खातीर
सो तांकां आमी जस्ट विचारपाक गेले जी कितें तांकां एनजीटीची जी ऑर्डर पास केल्या ऑन कंडिशनल बेजीस ते कंडिशन्स फुलफील केल्या काय म्हणून ते विचारतले तेंचे कडेन आन्सर ना जाले आनी तांकां आमी इतलेंय सांगलें जर तुमी हांगा फोर्सबली हें करूंक सोदता जाल्यार सगळी कंडिशनां कितें आसा ती फुलफील करूनच तुमी काम सुरू करा आमी तुमकां खंयच आडयना कोणूच ऑब्जेक्शन घालचें ना आज आमी जमल्यात ती देवस्थानाची कमिटी तर्फे आमी तांकां रिक्वेस्ट केला तुम्ही आज काम सुरू करू नाका जाय जाल्यार आमी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट निलेश काब्राला कडेन आमी डिस्कस करता आनी तो जो कसो निर्णय आमकां दिता तो तुमकां आमी कळीत करता आनी तेजे नंतरच आमी कितें ते निर्णय घेवया म्हणून हे ते मान्य करून आज जे कोण हांगा ऑफिस बेरर्स येयल्ले ते आज परत गेल्या हांव इतलें सांगूंक सोदतां जो कोण आमचेर आतां स्टेटमेंट करता कितें आमी गांवा खातीर फक्त 4च जाण झगडटात म्हणून ही फक्त आमची देवस्थानाची कमिटी आसा तेवूय बी आतां कितले जाण आसा तुमी पळोवंक शकता कळ्ळें न्ही आनी आमी ह्या संडे कमिंग संडे 3rd आमी आमची गांवची मिटींग आपयल्या हे डिस्कशन करपाक कळ्ळें न्ही हांगा सगळ्या गांवाचो ओपोज आसा पूण कोण रस्त्यार येवंक सोदिना कित्याक लोकांक सगळ्यांक खबर आसा रस्त्यार येयले नंतर कितें फेस करचें पडटा तें पर्सनल लायफाचेर तो कोण आसा पळय न्ही तो नांव घेवपाक सुद्दां म्हाका नाका तेजें म्हाका तेणें खूब सतायला हेच कारणां खातीर म्हाका म्हाजो धंदो विकचो पडलो सांग ताका सुदरोवणा येता सांगपाचें म्हणल्यार पर्सनली हेज्यो बसी आशिल्ल्यो दोन बसी आशिल्ल्यो 2 बसीक ताका टॉर्चर केला खंय वयता थंय तालाव दिवपाक लागले हेणे आनी विचारल्यार हे डायरेक्टर सांगताले आरटीओ डायरेक्टर सांगताले की तूं पात्रांव मेळ म्हणून हो कोण लोकांच्या धंद्याचेर म्हणून थोडे आमगे गव्हर्नमेंट सर्वंट जावं गांवचे गांवच्या लोकांनी माझ्या बापायचो धंदो 20 वर्सां चलिल्लो कोणाचेच कांय ऑब्जेक्शन नासतना ह्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा पूण ह्या मनशान म्हाजो ह्या ट्रिटमेंटाक हांव फुडें सरता प्रपोज करपाक फुडें सरता म्हणून म्हाजो धंदो पिड्यार करून उडयलो आज हांवें त्यो गाडी ताका विटोवन विकल्याक आनी ताका देवान कितें ते शिक्षाय बी दाखयल्या तेजेर हांवें कटनकवार दादाक नाल दवरून गाडयो विकल्याक आनी आजूय परत तो तेंच करूंक सोदता लोकांक लोक तुका नाका तुजे कडेन पयशे भरपूर आसा तूं लोकांक विकते घेवंक शकता आनी तेच कारणां खातीर लोक हांगा तुजे ओपोज करपाक रस्त्यार येना हांव हांगा देवा फुडें रावन सांगता जे कोणाक हो सिवरेज प्लांट हांगा जाय न्हू आमचे देवा फुडें येवन रावन सांगचो आमकां तो जाय म्हणून जाल्यार आमी फाटीं सरतात तुजे जितले लोक कोण आसा पळय ते पयशे खावन जे तुजे फाटल्यान रावतात त्या लोकांक सांग मारवा फुडें आमच्या मारवा फुडें उबी रावाक पेडार हात दवराक आमकां हो ट्रिटमेंट सिवरेज ट्रिटमेंट जाय आमी सगळे फाटीं सरतात हे माझे एक उतरार हे सगळे फाटीं सरतले म्हाका गॅरंटी आसा सांग तुज्या लोकांक फुडें यो आनी थंय मारवा फुडें सांग म्हणून आमकां हो नाका म्हणून जाय म्हणून सगळ्यांक नाका फक्त तुका भिवून ह्या रस्त्यार येनात आता देवा आमी सांगून हांवें दवरला हांव देवाची सगळें हांव करता हांव देवा सांगून येयला पळय देवा कितें आसा हे फाटीं पांयांनी वयतले म्हणून पण तशेंच जालें सगळे गाडये कितें येयल्या ह्यो सगळें करता वचपाचें काल सुदिनाचो स्टेटमेंट जो आशिल्लो पयलीं तितून तो म्हणटा की 4च जाण फक्त गांवचे आनी आरजी येवन तुमकां इन्स्टिगेट करता म्हणून हांगासर काल सुदीन ढवळीकर स्टेटमेंट काडटलो की हे गांवांक 4च लोक ओपोज करता म्हणून हांव ताका सांगता तुजे जिबेर हांगासरले 4 आमचे राखणदार बसले म्हणून 4 राखणदार आसा हांगा मारू गोठणकार धुयेकर आनी सिमेकार हे 4य जाण तुका 7 वर्सां जालीं सतयता 4 वर्सां जालीं आमी 7 वर्सां जालीं आमी झगडटा आता ताका सांगूंक सोदता काल तो 4 जाण म्हणटाले आमी एकटो जायला नांव सांगता कोण कोण ते हांव पयलीं सांगता म्हजें नांव मुकुंद नायक देवस्थान कमिटी तसो संरक्षण मंच अध्यक्ष 7 वर्सां झगडटा उणीर हांगा रावता उणीर मारू रामबच्चन देवस्थान हांव परेश उणीर आमी देवळा कडेन रावता आमची देवस्थानां आमी सगळें आमी देवाचें हें करता आमी फुडें 10 जाणां मार्फत आमी देवाचें हें करता आनी आमकां हें
दिल्लें आसा आमी तें करता फाल्यां कितें जालें आमी देवा फक्त सांगता बाबा हें कितें करता कोण फाटल्यान कितें येता आनी कितें करता हो आमकां खबर ना तूं तेंचे बडी मार म्हणून कोणाकूय कितें जालें जाल्यार आमी जबाबदार ना आरजी पक्ष तुमकां फितयता म्हणटा आरजी पक्षावतीन हांव उलयतां तेंकां उलयता हांव तेजेर मागीर क्लियर करता आरजी 7 वर्सां जाले झगडटा आरजी फर्स्ट टाइम आमकां पावले ह्या गांवांत आमचे कार्यकर्ते अशे न्ही पूण ते आमचे भाव आणि खंयचे देव सांगता आमी म्हाकाय लागता आउटसायडर एकटोय ना आमी फाल्यां जाय सभेक भायले येतले मनोरंजन येतले पूण सध्या भायले कोण ना हो क्रीक आमचो विश्वेश हो आडपय एका स्थानीक आसा याची पहिली पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सुधीर ढवळीकर आसतालो तेन्ना हो प्लांट येयल्लो त्याच्या नंतर पीडब्ल्यूडी पावसकर येयलो पावसकर नंतर पावसकरांनी सांगले की ओएसटीपी प्लांट आयकर मागेले प्लांट जातलोच म्हणून आता निलेश काब्रालांनी सांगला हो प्लांट जातलोच म्हणून आयकून घे पयली मागीर उलय सो तुमकां अजूनही गव्हर्मेंटाचेर विश्वास आसा ना आयज मिटींग जी आसा आमकां गव्हर्मेंटाचेर विश्वास ना आमी गव्हर्मेंटा आजून सुद्दां सांगूंक सोदता लास्ट टाइम पावसकर एग्री जाल्लो आनी पावसकरान फाटी घेवन स्टॉप जाल्लो प्रोजेक्ट स्टॉप केल्लो आनी आतां निलेश काब्राल आयले तेन्नाच तो स्टार्ट जाला कित्याक पावसकरान सांगलें आमी हांगासर सेवरेज सगळी डायवर्ट करता म्हणून कित्याक हे सायडीक खंयच पायपलायन जाल्ली ना फक्त ढवळीकरूच उलयता आतां काब्रालान स्टेटमेंट हो ढवळीकर सांगता म्हणून केला आमी आज काब्रालाक मेळोंक वयतलेत आमकां विश्वास ना विश्वास आतां धरून वयचें पडटा पॉझिटिव्ह रावचें पडटा तेणे जर सांगलें जाल्यार बरें जालें नाल्यार आमी तांकां कायद्यान फॉलो कर म्हणटा कित्याक हांगा हजारांनी झाडां आसा कोर्टान निर्णय दिला 109 झाडां व्हरपाची आत्तां मामलादार येयल्ले सगळे ऑफिसर येयल्ले तांकां आमी तेच सांगला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घे आमचे मार्फत झाडांचें नंबरींग करा ते पयलींचो 2017 केन्ना नंबरींग घातलो 19 हो सर्वे सोडून 120 सर्वेचे झाडां नंबर घातले ते सांगतात आमी नंबर घातले आतां म्हणटा ते आमी पुरयता डायरेक्ट आनी एक झाडां तीच दाखयता पुरयले म्हणटा झाडावरती भितर वयतली आतां ऑलरेडी पुरयल्यार तो सर्वे डिपार्टमेंटाचो हो सांगता प्रदीप ना आमी एकूच पुरना कोर्टान निर्णय दिल्लो आसा फॉरेस्टान निर्णय दिल्लो आसा की झाडांचे एवरी झाडांचे नंबरींग करून बूक मेंटेन करचे आमी तेच म्हणटा खंयच्या झाडाचे नंबर करता बूक मेंटेन करता आमी जाल्यार तुमच्या वांगडा भोंवता ते केले शिवाय कोणीय जर गव्हर्मेंट सुद्दां मिनिस्टरान सांगलें जर करपाकूच जाय म्हणून तो आमी करूं दिवची ना कित्याक एज पर द एनजीटी हेजे प्रमाणे चला म्हणटा कित्याक आमी गांवकरी अशेंच आसतले झगडत रावतले झगडत म्हणजे कितें आमी कायद्याक रावले आज सुद्दां केन्नाच आमी आजून सुद्दां विरोधात वचूं ना खांडेपारा 144 कलम लायला सपोज फाल्यां हांगा लायला तुमची भूमिका कितें आसतली आमची भूमिका सांगता आमी आमचो ल्हानसो गांव फक्त 100 घरां आसा कितें न्ही आनी तितून सगळे आमी कोण व्हडले रिच पर्सन्स न्ही हेंकां आमी फेस करूं शकना हांव सरळ सांगता तुमकां पूण एकूच हांव तुका सांगता आमकां आमच्या देवाचेर पूर्ण विश्वास आहा कळ्ळें न्ही कितें आसा पळय न्हू आमी देवाक सांगून घेतले आनी तेजेरूच निर्णय सोंपयतले मागीर लास्ट ना तो कितें निर्णय तेजे पयलीं आमी आसा न्हू एकटो 144 सुद्दां कलम लायला एकट्या म्हाका भितर उडयला जाता उंडीर संरक्षण पूण आमी सरचे ना फाटी सरचे ना उंडीर संरक्षण आमकां सगळ्या भितर उडयल्यार जाता आमी तशें घेना उंडीर कायदे आसा संरक्षण आमचे मंचाच्या सगळे आसा उंडीर संरक्षण मंचाच्या वतीन आरजी हे केला पळय झाडांचे मार्केट सुद्दां झगडपाचें ना आरजी म्हणटा हांगासर येवन तांकां इन्स्टिगेट करता अशें आमदाराचें म्हणणें आसा तुजें म्हणणें कितें सांग आमदाराचो काल जर फुल हे पळयलो 10 मिनटांची कितें प्रेस आशिल्ली तेजी कम्प्लिटली आरजी करता तो आणि हांगचे जे ठरावे लोक आसा तांकां तो भायले म्हणटा जर तर पळयले जाल्यार हो जो हे आसा तो म्हाकाय लागता कित्याक जो आयज दुर्बाट 1 MLDचो प्लांट जाला तो वास थंय बरें येता पणजे पाट्यार जो 15 MLDचो प्लांट जाला तो पणजे दुशीत करून उडयता आणि आयज आरजी प्रत्येक गांवांत प्रत्येक कडेन आयज सामके ते तिडकीनूच येता आयज तुम्ही सुद्दां हांगा जर कॅमेरा मारीत जाल्यार हे सगळे हांगा कोण आसा ते मडकय मतदारसंघाचेच आसा जर ते आरजी जावं ते संघर्ष हेजे जावं सगळे जे आसा ते लोकल आसा आणि तेका एकूच सांगपाक सोदता हांव जो ढवळीकर आसा तेणे क्लियरली सांगचें की तेजो भितर सेल्फ इंटरेस्ट आसा काय ना तो कित्याक काल तो परत क्वेश्चन करता तो क्वेश्चन डॉज करतालो हांगा आमकां क्लियरली खबर आसा आनी जी एनओसी दिल्ली आसा थंयच्यान जे एक्सिबिशन जातलें जे डोंगर कापणी जातली ती दीपक ढवळीकरान तेका एनओसी दिले म्हणून सांगल्या तेणे तेजे तो क्वेश्चन तेणे क्लियर करचो आनी तेका हेंवूय सांगपाक सोदता आरजी तुका पयलीं सारकें जे पयलीं तुजे काँग्रेस बीजेपी जे तुजे अगेन्स्ट पयलीं इलेक्शना परतीच वावरताले तशें आरजी ना आरजी तुजे फाटल्यान हात धुवन लागलेले आसा आनी हांगा जे आसा ते शापूरचे न्ही शापूर बस्तीन जे तुवें पोसून दवरल्या तेजे व्हिडियो आसा ते सांगता आमकां पात्रां आमने सब कुछ दिया म्हणून ते न्ही आनी तेका तेतूनच्यान आमी येता जेन्ना आमी हांगा बांदोडा पंचायतीन जेन्ना सिग्नेचर कॅम्पेन चालू केल्ली आयज तो म्हणटा न्ही लोक तेका भिता म्हणून तेका एकूच दाखोवपाक जाय की आपल्या अगेन्स्ट लोक कोण ना म्हणून आयज हे कमी लोक जावना हांगा खंयच्या गांवांत अशी युनिटी ना
आयज वर्किंग डे आणि ते लोक जमले सगळे, हे कमी लोक न्ही, जो डेली जमता तो त्रास कर तितक्या फाटी जमता. तेणे बाबान आयज आमचो सदानंद भाई आशिल्लो, तेणे बरे तरेन सांगले की आपल्याक कसो तेणे काबार केला. हेच चालू आसा मडकय मतदारसंघात. एक वेळ गोंय स्वतंत्र जालें आसतलें पण मडकय मतदारसंघ अजून स्वतंत्र जावना. तेजेर जेन्ना क्वेश्चन येयलो असेंब्लीन की तेजे चल्याचे जेर क्वेश्चन येयलो तेन्ना तो बारीक भुरगे धंदो करता हें करूं जायना, बारीक एक कोण भुरगो जर तरणाटो फुडें सरता तेन्ना तेका हें करूं जायना, तेन्ना त्रास करूं जायना, तो चाळवलो सारको. आणि जेन्ना लोकांचे बॅकबोन मोडटा तेन्ना तो खवयता, तेन्ना ते खवयता. आमी हे देवाकडे उलयताले कित्याक तेणी सांगलें तशें आमी देवाक आरजी आयज बरें जे मुवमेंट करता ते थंयच्यान आमी देवाकडे हें करून सांगता. आनी तुमकां मुद्दम दाखयता ज्यो 500-600 सिग्नेचर आशिल्ल्यो आमी जे असेंब्लीनी प्रोड्यूस करपा आशिल्ले, पूण तेन्ना आमचे विरेश भाव तो आयज प्रेसूय घेतलो विरेशाक तेंच्यान थंयच्यान भायर काडलो एक करून. तेन्ना हो मनीस उठलेलो मायग्राउंड कोण तेजी एक्शन पळोवपा सारखी आशिल्ली ती. मायग्राउंड म्हणटा हेका म्हणून, पूण आयज जो गोंयकार जावं बांदोडच्या लोकांक तो मायग्राउंड म्हणटा. हे जवळ जवळ 500 सिग्नेचर हांगा आसा ते बांदोडच्या लोकांच्यो सिग्नेचर ह्यो सगळ्यो. ह्यो सिग्नेचर प्रत्येक घरान एक सिग्नेचर मारल्या, 4 जाणांनी एक सिग्नेचर मारल्या. हे सगळे आमी प्रोड्यूस करपा आशिल्ले, फुडल्या असेंब्लीक आमी घालतले ते बीन आनी तेका दाखोवंक सोदता हे पळय तुजें आन्सर म्हणून. हे लोक आयज उबे आहा तुजे अगेन्स्ट. तुका जर दिसता तो पयलीं हेवूय सांगतालो बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून तो एक सांगतालो कितें जाणा की आपल्यान हांगा भरपूर जॉब केल्या म्हणून. तो जॉब दिल्ले ते आमी एक्सपोज केल्ले आसा कित्याक हांगा 15 वर्सां तेजे दारार रावचें पडटा लोकांक, तेजी दार उगडुचें पडटा, तेजी पांय पुसची पडटा आनी मागीर तांकां जॉब मेळटा. तेन्ना ऑलमोस्ट तेंचे करियर काबार जाल्ले आसता. चडशे जाणां आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर जॉब आसा जावं डेली वेजीसार जॉब आसा. बेस्ट एक्झाम्पल म्हणल्यार तो पुंडलीक गावडे. तांकां जेन्ना हो एसटीबी प्लांटाचेर उलय आमी, एसटीबी प्लांट तेणे जातलो आनी हो प्रदीप जो हांगा येता जो येता तो वचून थंय बसतालो. तेणे आपल्या तोंडांच्यान सांगला, व्हिडिओ आसतलो तो पुंडलीक गावडे. ताका सांगले तेजी फॅमिलीक सांगले तुमकां आमी जॉब दिता, गव्हर्मेंट जॉब दिता, मागीर जो तुमची जो जागो दिता तेजे बदला आमी तुमकां हॉल बांदून दिता. हे सगळें ताणें सांगलें. आनी जेन्ना तो प्लांट कंप्लीट जालो तांकां इवन आपयले सुद्दां ना, तेंच्या दारान वयल्यान पुलीस धरले. असलो हो नालायक मनीस, ताका ते कितेंय म्हणपाक रेडी आसा, पळोवनी ताणें कितें करतो. असलो नालायक मनीस ताका फक्त आपलेच दिसता आनी लोकांचे बॅकबोन आनी कोण कितें दोळ्यान दुखा ताका कांयच पडलेलें ना. तो अहंकारी जाल्लो आसा, इतको अहंकार जाल्लो आसा की रावणा कडेन पावल्लो आसा. रावणाच्या हेजेर तो अहंकार जाल्लो आसा आनी हो अहंकार रावणूय राज्यात आशिल्लो, रावणाकूय काबार केला तसो हेकाय काबार करपाचो टायम येयल्लो आसा. आनी आमी फुडें सरलेले आसा ना की आरजी. आयज हांव आरजी म्हणूनच येवना हांगा. आयज हो गांव म्हाका लागता, हे गांवच्यान हांव पास जाता. ह्या गांवची जी आसा आमचे बारीक गांव सगळ्यांचे, जशें बाईन जाले 200, 250, 300 अशी घरां आसता. आमचे 100 घरांचे गांव हे सगळे. आनी हो गांव सुद्दां आयज आमचे गांव जर नांव वेगळी आसत पूण हो गांव म्हाजो गांव, हे गोंय म्हाजें. आनी हांगा जे कितें जाता ते म्हाज्या घरान जाता अशें समजून आमी हांगा येता. ते आरजी आसूं जाल्यार कोणूय आसूं, पूण तुमी मुद्दम तेजे फाटल्यान कॅमेरा घाला. हे सगळे हांगचे गांवचे लोक, इतके गांवचे लोक हांगा येवप म्हणल्यार फकाणां न्ही. हे खंयच्याच गांवांत अशें जायना. आनी खंयचोय मुवमेंट जाता तेन्ना 6-7 जाणां भायर सरता, मागीर ती व्हडलो हें जाता. आनी तुमी ते परव पळयतले जेन्ना 3 तारखेक जेन्ना मिटींग आसतली तेन्ना आमी एज अ हो आतां गांवचे जर तो आयकना, तो आपली व्हडली जर पावर लायता. तुमी आतांच पळयलें हांगा, तुमी तुमच्या फुड्यानूच जो तेजो भाव तो हांगच्या पास जाता 2 दीस जाले. कितें इंट्रस्ट आहा म्हणून. जर सेल्फ इंट्रस्ट नाशिल्लो जाल्यार तो हांगच्यान कित्याक पास जाता. जर तो हांगा ह्या रस्त्या वयल्यान येवपाक शकता जाल्यार आमी खंयचे गोंयभरचे लोक आतां फुडें हेजे फुडें आमी एक्ट करतले. जशें मेळावलीन आमी केल्ले तशें गोंयभरचे एक्ट करचे पडटले. आनी तेन्ना एका हो गांव सोडून पळोवचो पडटलो हेंवूय सांगता. आनी जर लास्ट वयता इतकेंच सांगता, जर तेजी कापासता जाता तो आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमी तो कितें जावं पूण तो आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह, तो एज अ MLA म्हणून तेणें गांवांत येवन हांगा विचारपा जाय आशिल्लें. तेणें मुद्दम हांगा येवपाचें, लोकां मदीं रावपाचो आनी तेणें क्वेश्चन आन्सर आनी आपलें कितें सोल्युशन आसा तें दिवपाचें. आनी खरीच जर 109 झाडां आसा जाल्यार तिवूय ताणें हांगा पळोवपाची. आनी गांवां हे कोण जमले फुडेंच गेलो जाल्यार हांव आरजी विशयी उलयतां. आज जो प्लांट हांगा STP प्लांट जाता, 35,000 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतले म्हणटा आनी 10,000 खंय तरी STP प्लांट जातलो 15 MLD आनी बाकीचो ग्राउंड जातलो. आनी त्या ग्राउंडार आनी महिलांक खंय कितें गृहपैकी एडमिनिस्ट्रेशन करून दितलो. म्हणजे ते घाणीन भुरगे खेळटले काय कितें आनी ते घाणीन महिला थंय रावतले काय कितें हेचेरूय विचार जावचो. लोकांक हांगा दिशाभूल करपाचो सामको प्रयत्न जाता. हांगा सारको टोटली सेल्फ मोटीव आसा. आपले भावाचे जमनीचो खंय तरी हें आसा, विजन आसा आनी प्लॉट करपाचें आसा. आनी दुसरी गजाल विशेशान सांगलो तो तुकाराम गावडे, तो धवळे प्लांट जालो तो शेतकार 3,200 स्क्वेअर मिटर जमीन गेलो तो तुकाराम गावडे. आज हेच मनशान जो मिनिस्टर आशिल्लो PWD मिनिस्टर, तेणी ताका अक्षरशः फटयल्लो आसा. आज ताका जॉब दिवना, कांयच दिवना. अक्षरशः तेजे पोटाचें शेत गेल्लें आसा आनी सरकारूय ताका विसरलेलो आसा. खंय तरी ताका आतां बुल थापो दिता, पयशे व्हर म्हणटा. ही सगळी अक्षरशः फोटिंगपण गेल्ले आसा. आनी जो कोण एडवोकेट सुद्दां खंय तरी नोटरी करून दिल्लो आसा तो
जमीनदोस्त जाल्लो आसा जो म्हणजे फेक ताका नोटरी करून दिल्ली जे दिले बॉन्ड दिल्ले सायन करून नॉन रिवोकेबल तो सुद्धा नोटरी आज खंय तरी घरान पडलेलो आसा तेन्ना देव आसा हांगा सुद्धा देव साक्षात उबो जातलो आणि खंय तरी योग्य निर्णय लायतलो हे सांगून हांव क्लियरली थोडे ऍड करता जे दाखयता ते हांगा तुम्ही जे पळयता की ही टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग TCPन जी हांगा हे दिल्ली आसा परमिशन दिल्ली आसा ती थंय हरशी भशेन सारखे कितें करता की तेंच्या ऑफिसान बसता सायटीर येनासतना ते आयज हे दिता परमिशन दिता आणि तितून तेंच्यान क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा हांगा 5th पॉइंट पळया NOC डेटेड 21 एप्रिल 2003 इश्यूड बाय दीपक एलायस पांडुरंग M ढवळीकर फॉर एक्सकवेशन ऑफ लँड हे आता त्याची लँड खंय आसा ती सांगची ती दोंगरार आसा काय खंयचे कितें खोलून हाडटलो तो सांगचे ते जेणे करून ते क्लियर जावचे आणि हेजे लागून हांव म्हणटा की तो एक वेळ ती लँडूय क्लियर करपाक सोदता आसतलो आणि तेज भितर हेवूय परोवन दवरपाक सोदता आसतलो जेणे करून तेजे प्लॉट हांगा ओपन जातले आणि YSTP प्लांट इतकेच लागून येता की तेका प्युअरली तेका बेनिफीट आसा भितर कित्याक लागून जेन्ना STP प्लांट तेका FAR वाडोवपाक मेळटले हांगा पळय कंप्लीट तुमी हांगा ती व्हिडिओ मातसो घालपाक सोदता हांगा इफ एडिशनल सॉयल फॉर फिलिंग रिक्वायर्ड द सेम शाल बी ब्रॉट फ्रॉम सम अदर प्लेस आणि हांगा वयर येयला फिलिंग ऑफ 5 मीटर तेका कशें परमिशन दिता 5 मीटर जेन्ना 1.5 मिटराचे वयर मॅक्झिमम 2 मिटराचे वयर तुका एक्सकवेशन करपाक मेळना तेन्ना 5 मीटर वयर कशें परमिशन कशें परमिशन हे TCPकूय विचारपाक जाय विश्वजिताकूय फोन वयतलो आमचे कडल्यान तेजे पयर मिटिंगूय जाल्ली तेका सांगला तूं बेश्टी भानगडी पडनाका म्हणून या तेका खबर आसा कितें ते कित्याक आयज जो तेन्ना मेळावली तो पयर गेल्लो कित्याक तरी तेंचे कितें आपली माटी काय कितें तरी तो प्रोग्राम तेंचो PR प्रोग्राम चालू आशिल्लो थंय गेल्लो तेन्ना अक्षरशः तेणें 2-3 पोलीस स्टेशनां खाली करून व्हेल्ली थंय म्हणून तेकाय सांगता की हेजेर तुवें लक्ष दिवचें नाल्यार तुजेरूय हे येवपा फाटीं फुडें पोवचें ना आनी आमचो देव कडक आसा आमी देवा कडेन सामके पूर्ण म्हणल्यार ब्लायंडली फेथ दवरता देवा देव बरें करूं आता तुमकां ऑफिसर जे येयले तेंच्यांनी कितें सांगलें सर ते आमी कायद्यान फॉलो करतलो म्हणून सांगल्या आतां सद्याक तरी आमी आतां काब्राला कडेन मिटींग आसा ती मिटींग 3 जाली म्हणजे त्याचो पळय रिपोर्ट जाता तो आमी घेता आनी मागीर बसून विचार करूया म्हणून सांगला आमदार ते सांगून गेले मागीर इतलें सांगून श्री मारुदेव महाराज की जय